भुरग्याचे मानकुले मागणे तुझ्या हातांत आमचे धाकटुले घराणे मोगचनो कार्मेल किरणा तर्फेन तुमकां म्हजो नमस्कार. भुरग्यांची सवालां ह्या कार्यावळीक तुमकां आनी प्रत्येक जावन भुरग्यांक माया मोगाचो स्वागत. ह्या दिसांनी भुरगीं रजेर आसात. भुरगीं घरा आसल्यार वडिलांक एका तराची करंदाय कित्याक म्हळ्यार भुरगीं नानांती सवालां विचारनच आसतात. त्या सवालांक जापी दिवन वडिलां तोखून येतात. थोड्या सवालांक वडिलांक जाप दिवंक कळना कित्याक म्हळ्यार ती आमच्या धर्माक संबंद जाल्लीं सवालां. थोड्या वडिलांनी ह्या सवालाक तिके जाप दिया फादर, ह्या सवालांक कशी जाप दिवची कळना फादर अशें म्हणून फोन करून विचार केल्लो आसा. तांकां हांवें सांगलें आज सकाळीं 8 वरांचेर हांव हांगासर स्टुडियोन येवन बसतां. तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगा. तांच्या सर सवालांक हांव एका फाटल्यान एक जाप दितां. पूण तुमी भुरग्यांनी एका फाटल्यान एकली तयार आसचे अशें म्हणून हांवें तांकां सांगलें. आनी सांगले बरी आतां 8 वरां जावन आयलीं. कोण भुरगीं ऑनलायनीर आसात म्हणून पळोवया. गुड मॉर्निंग फादर. म्हजें नांव सियाना मिनेजस. हांव कॉर्डेल फिरगजेची. हांव माउंट कार्मेल इस्कॉलान 3री क्लासीक शिकता. फादर, म्हजी मम्मी म्हाका न्हिदच्या पयलें मागून न्हिदाचे नाजाल्यार सपनांत गोंगू येता म्हणटा. ते वयकी फादर, मागीर नाजाल्यार गोंगू येता गी. सियाना, गुड मॉर्निंग. देव तुकाय बरो दीस दिवं. मागोन न्हिदनातल्यार सपनांत गोंगू येता गे म्हूण तुवें विचारलें. तें सारकें. मम्मीन सांगलें सारकें. मागोन न्हिदनातल्यार सपनांत गोंगू येता. पूण गोंगो म्हळ्यार कोण? तो गोंगो बेताळा प्रेताळा न्हय. शिंगा आसुल्लो या शिमटे आसुल्लो देवून सारी न्हय. तर हो रातीक सपनांत येवचो गोंगो कोण? तो निराशेचो गोंगो जावयेत. मागणें करनातलीं, बायबल वाचिनातलीं, कॅटेकिझम शिकनातलीं भुरगीं पाड भुरगीं जातात. तसल्यांक देवचार खंडीत नाडटा. तो तांच्या मोतीन नाका जाल्लीं चिन्नां घालता. तांची मोत कोदवळायता. देखून तसल्या भुरग्यांक बरी न्हीद पडना. न्हिदेन तांकां सपनां पडटात. सपनांत तांकां गोंगो दिसता. तो तांकां बेश्टायता. देखून तुका बरी न्हीद पडोवचे तर कशें पळय तूं ल्हान आसतना मम्मीच्या उस्क्यार न्हिदतालें तशें सांजे न्हिदतना मागणें म्हणून जेजूच्या पासलेन सुशेगाद न्हिदय. जेजू आमच्या संगात आसल्यार आमकां कोणाय की भियेचें म्हणना. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. तो आमच्या संगात आसल्यार ती आमकां पाड सपनां पडना. एखाद्या वेळा सपनां पडल्यार आमकां बेश्टायनात, आमकां बेदिसत. दुसऱ्यान आमी सकाळीं आनी सांजेर मागचें निराशेचो गोंगो येनासतना रावूंक मात न्हय. ताच्या चड करून आमी मागचें देवाक अर्गां दिवं. तुका सकाळीं तावन सांज पर्यंत देवान जायते उपकार केल्यात. तुका बरी भलायकी दिल्या, बरी आवय बापूय दिल्यान, तुका खाण जेवण दिलां, बरें इस्कॉल, बरें शिक्षण, बरीं टिचरां, इश्ट मंत्रां संबंदिकां दिल्या. हें सकट तुका दिल्लें कोणें? देवान. देखून देवाक केदाळे आमी अर्गां दिवचें. कशें तूं शिकपाक हुशार आसाय तशेंच तुवें मागण्यांत ती हुशार जायचें. तवळ देवचार तुज्या कानांत शिमटी घालना. तूं बरें भुरगें जाताय. तुजो फुडार नंदन जाता. देव बरें करूं. सियाना, बरें भुरगें जा. घरा सकाळांक विचारला म्हूण सांग. बरें, आतां दुसरें सवाल कोण विचारता म्हूण पळोवया. म्हजें नांव एन्सिटा डिकुना. हांव बाल मोरी फिरगजीतां. हांव सेंट एग्नेस इस्कॉलान 4थी क्लास शिकतां. म्हजे सवाल अशें आसा. देवान सगळीं रचलें म्हूण बायबलान बरयलां. तर देवान जाल्याऱ्यांक रचलें गी. जाल्यार आमकां डेंगू, मलेरिया, ताप हाडटात. तर देवान ह्या जाल्याऱ्यांक कित्याक रचलें? मोगाळान सिटा.
देवान जळारींक रचलेंगी डेंगू मलेरिया हाडच्या जळारींक देवान कित्याक रचलें हे आसा तुजें सवाल. बरें, खंडीत जावन देवानच जळारींक रचल्लें. सगळो संवसार आनी ह्या ब्रह्मांडांत आसचे सगळे ते देवानच रचले म्हणटना जळारींकी देवान रचले म्हण जालें न्हय वे. देवाक ताणें रचलें सगळें पळोवन बरें दिसलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून जळारींकी पळोवन देवाक संतोश जाला आसतलो. तुजें दुसरें सवाल आसा, देवान जळारींक कित्याक रचलें तें म्हाका कळीत ना. हांव देवा लागीं विचारून तुका मागीर सांगता जाय तें. जो के पाठ आंचेटा पळय. देवान रचतना खंयचेच बेश्टे रचूंक ना. हर एक रचले रचनेक ताचोच म्हणलो उद्देश आसा, शेवट आसा, एक पर्पस आसा. तो शेवट म्हाका आनी तुका कळीत ना जावंक पुरो, पूण तो देवाक कळीत आसा. आनी देवाचो हो शेवट केदाळाय बरोच. हो शेवट वायट न्हय. देखून देवान तुका डेंगू या मलेरिया येजे म्हणून जळारींक रचूंक ना. पूण जळारींक डेंगू मलेरिया हाडूंक साध्य आसा म्हणून कळीत आसल्या आमी जागृत आसाचे. आमचें घर, आमचें कूड, आमचें परिसर, आमचे वस्तूर आमी नितळ दवरिचे. जळारींक पयस दवरिचे. जळारींतावन आमकां आमीच राखून उरयचे. एका उतरान सांगचें तर जळारींच्याक चड आमी हुशार जायचे. देखून देवान आमकां बुदवंतकाय दिल्या. आमी ती भरपूर तरान वापरचे. जळारींनी तुका पळोवन 2 मैलां पयस धांवचे. आनी सेटा तूं एक काम कर. सांज जाताना घरची जनालां बागलां पुरो बंद कर. जळारींक भितर येवंक सोडनाका. रातीक न्हिदोंक वताना मॉस्किटो नेट घालून न्हिदे. सांगले बरी न्हिदताना तोंड उक्तें दवरनाका. जळारी तुज्या तोंडांतल्यान भितर वचून पोटाक सापते. तोंड बंद कर न्हिद. थँक्यू अनसेटा. एन्जॉय योर हॉलिडेज. गॉड ब्लेस यू. मुझे नाव एल्विन मार्कलस रादो. हांव कोडेल फिरगजीचो. हांव 4th स्टँडर्ड माउंट कार्मेल जनरल स्कूलान शिकता. मुझे एक सवाल. आमी पाद्रबा कडेन कुमसार जाता. पाद्राब कुमसार जातात गी कोणा कडेन? हाय ऑल्विन. हाव यू ऑल्विन? तू यू ऑल्विन. हांव फादर ऑल्विन. तू ब्रदर ऑल्विन. बरें, देव बरें कर ऑल्विन तुज्या सवालाक. भोव अप्रुबाचें सवाल तुजें. पळय, कुमसार एक सक्रामेंत. तो थोड्यांक मात्र सीमित न्हय, तो सगळ्यांक. कित्याक आमी सगळीं पातकी. पाद्र्या बी पातकी, लायकी पातकी. देखून आमी सगळ्यांक कुमसार जाता. बापसाहेब ही पातकी. तर बापसाहेब कोणा कडेन कुमसार जाता? राव सांगता. हो एक व्हिडिओ पळय. तर आता म्हाका सांग, बापसाहेब कोणा कडेन कुमसाराक गेलो? एका साद्या याजका कडेन. तशेंच एक पाद्र्याब आनी एका पाद्रपा कडेन कुमसार जातात. सांगले बरें, ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आयला जाल्ल्यान थोडी मोठी कुमसार जावंक याजक मेळना जावंक पुरो. ह्या कुमसारा वचूंकूच जायना जावंक पुरो. आज बंद आसा. तशें बंद आसल्यार आमकां कुमसारा वचूंक जायना. तो आमी कितें करचें? तो आमी देवा लागीं डायरेक्ट कुमसार जायचें म्हणटा आमचो बापसाहेब. देव आमचो मोगाळ बापूय. तो आमची पातकां भोगसूंक आमकां नवें जिवीत दिवंक सदांच तयार आसा. सदांच आयतो आसा. देखून ताच्या लागीं म्हजें जिवीत हांवें आसा तशें उक्तें दवरचें आनी ताचें मोगसाणें मागचें. पूण केदाळा आमकां अवकाश मेळटा, पाद्र्याब मेळटात, त्या वेळार आमी पाद्र्याबा लागीं वचून कुमसार जावचें. पळय ऑल्विन, पाद्र्याबांक हर एका म्हयन्यांत एक दीस रेकलेक्शन म्हणून आसता. त्या दीस ते एकामेका लागीं ह्या नमियरलेल्या एका कॉन्फेसरा लागीं वचून कुमसार जातात. एका उतरान तुज्या सवालाक जाप दिवची तर वय पाद्र्याब सकळ पाद्र्याब कुमसार जातात आनी ते आनी एका पाद्र्याबा लागीं कुमसार जातात. थँक्यू ऑल्विन. बरें,
तुजे उपरांत कोण आसा म्हणून पळोवया. गुड मॉर्निंग ब्रदर. म्हजें नांव शर्लिन पिंटर. हांव कॉर्नर फिर्गजीची. ब्रदर, देव आमचो मोग करता. देव आमकां राखता. तर राबतना देव आमकां कितें राखिना? देव आमकां कितें राबोवंक शकता? हॅलो शर्लिन पिंटो, गुड मॉर्निंग टू यू. हांव ब्रदर न्ही, फादर जायते. हांव फादर ऑलवेन. बरें, हांव तुजे लागीं एक सवाल विचारता. शर्लिन, तूं ल्हान आसतना पयलें ओमतें पडोवंक शिकलें, त्या उपरांत दिमकुरे वचोंक शिकलें, थोडे तेंपा उपरांत तूं उबें रावंक शिकलें, मागीर चलोवंक शिकलें. हें सगळें करतना तूं जायते फावटी पडलें. त्या वेळार तुजी मम्मी तुज्या फाटल्यानच आसली. तूं पडटना ती हांसताली. तुका मार जाल्यार ती बँडेज घालताली, मुलां पुसताली. पूण उपरांत तुका परत पडोवंक सोडटाली. कित्याक तुवें सारकें चलोवंक शिकत तर तुवें पडचे. पडोवन उठोवंक शिकचे म्हणून तिका जाय आसलें, तिका कळीत आसलें. त्या वेळार ती तुजो मोग करनातली म्हणून न्ही, ती तुजो मस्तो मोग करताली. पूण फाटल्यान रावन तुजी ती जतन करताली. तशेंच आमचो देव, तो आमकां पडोवंक सोडटा. पडिल्ल्या वेळार तो आमचे गाय बांदता. ताणें पडोवंक सोडिनातलें तर आमी चलोवंक शिकते ना. पडिल्ल्या वेळार पयस रावन तो आमची सोबाय पळयना, बदलाक तो आमच्या फाटल्यान रावता, आमच्या बगलेन रावता. पडिल्ल्याक आमकां उठयता, आमकां परत चलोवंक शिकयता. बरें शर्लिना, तूं आतां व्हड जालाय. देव आमचे गाय बांदता म्हणून जाय जाय म्हणून वचून पडोवंक वचनाका आनी देवाक दुरसनाका. पडनातले बरी तुवें जागृतकायेन चलोवंक शिकत जाय. देवान आमकां जाणवाय दिल्या, ती आमी उपयोग करची आनी पडनासतना आमची भलायकी आमी सांबाळची. सवाल विचारल्याक तुका देव बरें करूं. रजेन चड्ड उठकाणां घालनाका. डाडा मम्मी काल जावन चल. जेजू तुका राखून दी, सांबाळून दी. घरात सगळ्यांक विचारला म्हूण सांग. बाय. पळया उपरांत कोण आसा म्हणून. गुड मॉर्निंग फादर. म्हजें नांव शॉन मेल्ड्रिक रॉड्रिगस. हांव बाजाल फिर्गजेचो. हांव सेंट मेरीज इस्काल 6वी क्लास शिकोवन आसा. म्हजे सवाल अशें आसा की आमी मेल्या उपरांत खंय वेता. आमी मेल्या उपरांत सर्गाक वेता म्हूण म्हज्या कॅटेकिझम टिचरान म्हाका शिकयला. थंय म्हजे बिल्लो, टॉमी वा लव बर्ड्स आसतात गी. हॅलो शॉन, तूं कसो आसाय? तुजे सवाल बरें आसा, पूण तुजी जाप मात्र मस्त कश्ट आसा. आमी मेल्या उपरांत आमी सर्गाक वेता, तें सारकें. आमचो बोवाड तेंच आमकां शिकयता. देखून देवान आमकां विंचला. ताचे सांगाता सासणाक सूख भोगूंक. पूण सर्ग म्हळ्यार कितें? सर्ग म्हळ्यार संवसारा बरी गी ना. सर्ग म्हळ्यार एक स्थिती, स्टेट. तो एक जागो न्हय. वेळ आनी जागो आमी ह्या संवसारांत आसतना अनुभव करच्यो दोन संती. पूण सर्ग वेळा आनी जाग्या भायर आसा. दाखल्याक पळय, तूं आयस्क्रीम खातना तुका संतोश जाता, खुशी जाता. क्लासीन तुका फर्स्ट रँक मेळिल्ल्या वेळार तुका खुशी जाता. पयसे कडेन पिकनिकाक वचून थंयसर उदकांत खेळून नाचून उडोवन येतना तुका भोव चड संतोश जाता. हो एक तराचो अनुभव. हो अनुभव जावन आसा सर्ग. सर्ग म्हळ्यार देवाच्या हजारपणान आसचें, केदाळे संतोश भरीत जावन आसचें. सर्गार कितें आसा म्हूण आमकां स्पश्ट कळीत ना. पूण खंडीत जावन थंयसर जेजू, मोरी माय, सांत भक्त, आमचे पुर्वज, आंज बुडवे आसात म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. तुवें दर्यो पळयलाय आसतलो. त्या दर्याच्या तळाक आमी गेल्या नंतर थंयसर विविध तरांच्यो माश्ट्यो, जिवी आमकां पळोवंक मेळटात. एक व्हडल्या उद्यानांत, गार्डनांत कितलीशीं नमुन्याचीं फुलां आसात. तुवें रातीक आकाश पळयलाय जावं करून. थंयसर विविध आकाराचीं, नमुन्याचीं, झळमिळचीं तारां आसात. तर ह्या संवसारांत असली विविधता आसल्यार सर्गार कित्याक ती आसूंक नजो? खंडीत जावन सर्गार हाच्याकी चड विविधता आसतलीच. सांगले बरी,
थंय कितें आसा म्हणून चिंतच्याक चड थंयसर हांवें कशें वेचें म्हणून चिंत थंय वचूंक आमी हांगा शेगुणाची जिणी जियेचे मागण्याची जिणी जियेचे वडिलांक खाल जायचे देवाची कुशी करीचे तूं अशें करशीत जाल्यार खंडीत जावन देव तुका आशिर्वाद दितलो तुका मात न्हय तुज्या टॉमीक बिल्लूक तुज्या लव बर्ड्सांक सगळ्यांक तो सर्गाक व्हरतलो बरें म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आज हांवें 5 जाणां भुरग्यांच्या सवालांक जापे दिवंक प्रयत्न केले आजीक पुरो परत आनी एक फावटी मेळया तुमची सवालां असल्यार आमकां वॉट्सअप कर धाडा म्हजो नंबर आसा 7019486108 परतून सांगता 7019486108 तुमच्या सवालांक मुखल्या एपिसोडांत जापी दिवंक हांव प्रयत्न करतलो तुमकां सुमेस्तांक परत काळजान तावन देव बरें करूं मोगासोंदी बाय ऐक देवा ऐक तुझ्या भुरग्याचे मानकुले मागणे तुझ्या हातान